आणि आमकां तेन्ना दुबाव येयलो कारण ताका मुख्यमंत्री प्रोटेक्ट करतालो त्या हेतून तेजे बरोबर मुख्यमंत्री सामील आसा म्हणून आमकां दुबाव येतालो आनी दुबाव आमी उक्तायल्लोय बी. आनी आयज जेन्ना एक सगळ्याक वातावरण जाल्लें आसा की मिलिंद नायकाक ह्या करप्शन आनी तेगे करप्ट प्रॅक्टिसा खातीर ताका ड्रॉप करपाचें आसा. काल जो मिटींग जाल्या ती मिटींग इज शो ऑफ स्ट्रेंथ टू द चीफ मिनिस्टर. मुख्यमंत्र्याक दाखोवपाक काडले जाल्यार इतले लोक रस्त्यार येतले, आपल्या बरोबर फाटल्यान इतले लोक आसा. काल मुख्यमंत्र्याक धमकोवपाचो प्रयत्न तो की तूं आपल्याक ड्रॉप करनाका म्हणून. पूण आमी मागतात परत मुख्यमंत्र्या कडेन जो मंत्री कायद्याचें पालन करना, जो आपल्याल्या स्वार्था खातीर गोंयच्या 15 लाख जनतेक वेठीस धरता, गोंय राज्याच्या एनवायरमेंटाक वेठीस धरता आनी नाफ्ता वेसल हांगा पावता आनी तो नाफ्ताचो तो स्लज करता. प्रदेश काँग्रेस कमिटी धमकेचें राजकारण आमी बीग घालचे ना. आमी ताका ओपोज करतले, आमी तांकां एक्सपोज करतले. आमचो प्रोटेस्ट बी कशें करून आडोवपाचे प्रयत्न करा, आमचे प्रोटेस्ट चालूच उरतले. सो मुख्यमंत्र्या कडेन आमी मागतात ताबडतोब की मिलिंद नायकाक वेळ घडिनासतना तुमी ड्रॉप करचे, कारण तो ऑलरेडी एक्सपोज जाल्लो आसा. जेन्ना नाफ्ताचो तो स्लज म्हणून अनाउन्स करता मिडिया कडेन सगळे तेजी बायक्स ते आसा. सो आयज मेरेन मिलिंदान जस्टिफाय करूं ना की तो नाफ्ताचो स्लज कसो जालो आनी जो स्लज म्हणून तो सांगतालो तो नाफ्ता म्हणून तेजें ऑप्शन कशें जालें. हे मिलिंद नायकान अजूनही हे क्लॅरिफाय केल्ली ना तर मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय केलें ना. मुख्यमंत्र्यान तरी सांगचें तो स्लजाचो परत नाफ्ता कसो जालो. जो मिलिंद नायक तुमचे कॅबिनेट मिनिस्टर जेन्ना एक स्टेटमेंट करता तो सरकार स्टेटमेंट करता, तो एक मिलिंद नायक जावं डॉक्टर प्रमोद सावंत नासता जेणी मिडिया विरोध भडकाऊ भाशणां दिल्या, जे पुलिसांच्या अगेन्स्ट हे दिल्या. म्हाका दिसता हे सारकें सिरियस इश्यू आसो. नाजाल्यार होम मिनिस्टर ह्या नात्यान मुख्यमंत्र्यान हें जर जायना करपाक तुमचे कडेन मुख्यमंत्र्यान स्वता राजिनामा दिवपा पडटलो. कारण गोंय राज्याचो जर एक मंत्री जर कायदो हातीन घेता आनी कायदो तोडटा जाल्यार हेचे फुडलें आनी दुर्दैव म्हणटा तें ना. आनी ह्या घटनेचो गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्ष निशेध करता. आमी मिडियाचे आमचेर खूब अगेन्स्ट बरयतात, आमी सरकार आसतना बरयतात. तें मिडियाचें काम मिडियान करपाक जाय. तुमकां दिसलें की हें तुवें मिडियान उलयनासतना हें घातलां, तुमकां कायदो आसा, कायद्या प्रोविजन आसा डिफेमेशन यूज करपा जाता कोणें डिफेम केलें जाल्यार. पूण तुमी कायदो हातीन घेवन मिडियाक धमकी दिवपाक शकना, मिडियाचो आवाज दाबोवपाक शकना. आनी जे कोण आंदोलन करप हो डेमोक्रेसीचो एक घटक. आनी तो आयज हायकोर्टान सुद्दां एक दिलां की पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन हें कोणें करप जाता. सो आमी जितली प्रोटेस्ट हे केले आनी ते सगळे पिसफूल आशिल्ले. ते पर्सनल एलिगेशन्स केलेले आसा त्या लोकांनी, खुबशे इंडिव्हिज्युअल्स हे केलेले आसा. लोकांच्या घरान घुसून मारूंक जाय आनी कसली एलिगेशन. इवन म्हाका अशें आयकपाक येयला जी आमची मिडिया आसा, जी आमची डेमोक्रेसी आसा, आनी मिडिया इज ऑलवेज कन्सिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. एक चवथो स्तंभ म्हणटा आमी डेमोक्रेसीचो. आयज त्या स्टेजीर वचून थंयसर मिडियाक गाळी घातलेली आसा, मिडियाक थंयसर कितें कितें अनाप शनाप म्हटलेलें आसा. आमी कंडेम करता. कित्याक आयज पर्यंत आमी जाणा मिडियाक थंयसर कितलेशे मुर्मोगांवचे लोक त्रास करता. कोणाचे कसतात मिलिंद नायकाचे. मिलिंद नायक हो तांकां प्रेशरायज करता आनी उलोवपाक लायता आनी मिडियाक आयज थंय त्रास जावपाक लागलेलो आसा. म्हाका खबर कित्याक आमी सुद्दां आमचो गव्हर्मेंट आसलेलो मिडिया कडेन आमी केन्नाच ना. मिडियाचो रोलूच आसा बाबा कितें सारकें आसा कितें रॉंग आसा तें फुड्यान हाडपाचें लोकांचें. तांकां बरोवपाक कोण स्टॉप करूंक शकना. तुमकां जर कितें प्रॉब्लम आसा तुमी क्लॅरिफिकेशन दिवचें. बट मिडियाक एक थंयसून उबो रावन तांकां अनाप शनाप म्हणप, रॉंग तेंच्या बद्दल उलोवप, इंडिव्हिज्युअलाची नांवां घेवप हे खंय तरी आमी कंडेम करता. काँग्रेस पार्टी हेजेर कंडेम करता जे तेंच्यांनी थंयसर केल्लेले आसा, एक्टिविटीज केल्ले आसा. तेजे लागून आमी ताका परत एकदां कंडेम करता. मिलिंद नायकान फक्त आपलें अस्तित्व दवरपाक लागून आयज मिलिंद नायकाचें अस्तित्व टोटल काबार जाल्लेलें आसा मुर्मगांवान. आयज तो खंय तरी भियालोलो आसा.
कित्याक आयज तो जे इलिगल एक्टिविटीसान तो गुंतलेलो आसा न्हू ताका खबर ना थंयसून कसो भायर सरतलो. कित्याक आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा इतली इलिगल एक्टिविटीज चल्ला थंयसर. एक नाफ्ता बोट हाडपाक मेन जर मास्टर मायंड कोण आसा जाल्यार तो मिलिंद नायक आसतलो. फक्त ताका ते 15 करोडाची नाफ्ता ताका 1 करोडान मेळटाली म्हणून ही नाफ्ताची बोट ताणें हांगा हाडलेली आनी आयज सगळ्या लोकांक ताणें त्रासान घातलेले आसा. आयज कितलेशे इश्यू आसा मुर्मा गोवन जे इलिगली चलयता मिलिंद नायक, ते कोल हँडलिंग, कोल ट्रान्सपोर्टेशन, अमोनियाचे सगळे इश्यूज आसा. थंयसर स्टिवडोरिंगाचे चलता, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट चलता. आयज ताणें जंय तो रावता ती गव्हर्मेंट जागा सुद्दां ताणें हडप केलेली आसा आनी आपलो घर बांदलेलें आसा. आयज आमी थंय पळयता मिलिंद नायक खंय रावता थंय आयज ताणें बंगलो बांदलो, ती सुद्दां घर ताणें गव्हर्मेंट जागो सुद्दां हडप केलेलो आसा इलिगली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेलें PDN सुद्दां तेजेर 1 लाखाचो फायन मारलेलो आसा. आयज हो इश्यू अजून पर्यंत तेजो हायकोर्टान चल्लेलो आसा. सो आयज तो इलिगलिटीसा भितर इतलो घुसलेलो आसा ताका खबर ना थंयसून कसो भायर सरपाचो. इवन नाफ्ताचे जे ताणें एश्युरन्स दिलेले की आपूण ती नाफ्ता थंय कशी स्टोर करपाक दिवपाना, तर आसून ती स्टोर जाली. त्याच प्रमाणे ही सिग्नेचर कॅम्पेनिंग करता पळय ते इश्यूज घेयना. ही आतां सिग्नेचर कॅम्पेनिंग कालची मिटींग जाली ती कित्याक लागून जाली? स्वताच्या स्वार्थाक लागून ताणें केली, आपल्या इश्यूआक लागून. एक कारण आपल्या कोणें दुखयल्लो तेज्या लागून. आयज कितलेशे इश्यू आसा, आयज कांद्याचो रेट खंय पावला, आयज भाजयेचो रेट खंय पावलो, ते कसले इश्यू घेयना तो लोकां कडेन. तेन्ना लोकांक कोणाक भायर काडना, नाफ्ताचेर एजिटेशन करपाक लागून भायर काडना लोकांक.